प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 6 वोड 1 ते 5 पर्यंत. लूक chapter 6 verses 1 to 5. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. एका सबाता दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे शीस कोणसां तोडून आनी ती तालतार मुड्डून खाताले. कांय फारिजावांनी तांकां म्हणलें, सबाताचें करून वचो तें काम तुमी कित्याक कोत्तात? आनी जेजून जाप दिवन सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसलेल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना कितें? तो देवाच्या घरांत भितर सरलो आनी याज्ञिका भायर कोणाच्यानूच खावन वजो आसलेले ते देवा मुखार दवरलेले उंडे ताणें काडून खेले आनी आपल्या सांगात्याकूय दिले. हें तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर मनशाच्या पुताक साबाताचेरूय अधिकार आसा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत जेजू साबाता विशीं शिकवण दिता. आनी कितें घडटा आमी जें वाचलां आतां, सबाताच्या दिसा जेजू आनी आपले शीस एका शेतान चलोन वेताले आनी तेन्ना कितें करता, जेजूचे शीस ते कोणसां तोडून हाताचेर मुड्डून ते आपले खाताले. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना फारिजो हें पळयतात की जेजूचे शीस साबाताच्या दिसा अशें कोत्तात, ते जेजूक विचारतात, तुमी कित्याक गाय असल्यो वस्तू कोत्तात? कित्याक गाय तुमी हें जें साबाताच्या दिसा करूंक जायना तें तुमी कोत्तात? आनी भाव भयणीनो, हो जो प्रश्न फारिजिवान जेजूक विचारलो, तो कितले पाटी जो लोक आयज धर्म कोत्ता तो असलीच वस्तू उलयता, असल्योच वस्तू उलयता. भाव भयणीनो, जेजू त्या फारिजिवांक कितें सांगता? तो म्हणटा, मनशाच्या पुताक साबाताचेरूय अधिकार आसा. मनशाच्या पुताक साबाताचेरूय अधिकार आसा म्हणजे कितें? जेन्ना देवान मोजेसाक हो कायदो घातलेलो की साबाताच्या दिसा काम करूंक जायना, 6 दीस तुमी काम करतले आनी 7व्या दिसा तुमी एके भाशेन काम करिनासतना तुमी रावतल्यात आनी त्या दिसा तुमी मागणे करतल्यात, तुमच्या फॅमिली बरोबर आसतल्यात, तुमी देव मंदिरान वेतल्यात आनी एक दीस तुमी देवाक भेटयतल्यात. आनी हें कित्याक सांगलेलें गाय? कित्याक पोन्न्या कोरारांत पवित्र आत्म्यो मनशा भितर जिवंक जायनासलो. जेजू आजून येवंक नासलो, खुर्सार बसोंक नासलो, ताणें आमच्या पातकाचें फारीकपण दिवंक नासलें. म्हणटच देवान हो कायदो घातलेलो मनशाक की साबाताच्या दिसा तांणी आतां कांयच काम करूंक जायना आनी ताणें कितें करूंक जाय? मागणें करूंक जाय, फॅमिली बरोबर घरान रावंक जाय. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू येता, जेजू कोण? जेजू जावन आसा देव. जेन्ना जेजू आपल्या शिसां बरोबर आसा, साबाताचो देव तांचे बरोबर आहा. जेन्ना देव तांचे बरोबर आहा, तांकां आनी कितें? तांकां साबाताचो दीस म्हणल्यार तांकां आतां फकत एकूच साबाताच्या दिसाक इगोर्जेन वा देव मंदिरान वचपाची गरज ना. कित्याक साबाताचो जो देव आसा तो शिसां बरोबर आहा. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी नव्या कराराची भुरगीं आसा, आमी फकत एक दीस, आयतारा दीस ओ केन्ना सोमारा दीस ओ केन्ना बुधवारा दीस आमी इगोर्जेन वेता आनी आमी सजमता की थंयसर आमकां देव मेवतलो. आतां आमी नव्या कराराची भुरगीं आनी नव्या कराराची भुरगीं म्हणून आतां पवित्र आत्मा आमचे भितर जी येता, आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. म्हणजे जेन्ना आमी भावार्थ दवरता जेजूचेर आनी आमी जाणो की आतां पवित्र आत्मा आमच्या सांगात आहा, तर आमचो संबंद फकत आयतारा दीस आसतलो काय? फकत एक दीस आसतलो काय? हो आमचो संबंद देवाशी एक एकल्या तोडीर एक एकल्या दिसा एक सदांच आसा. म्हणून आतां साबाताचो देव आमचे भितर आहा आनी आतां आमचो संबंद, आमचो मोग देवाशी एक एकल्या तोडीर एक एकल्या वेळार आहा.
फकत एकाच दिसाना. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां ही सजमणी मेळटा की देव आमच्या सांगात आहा, देव आमचे भितर जियेता. आमी कितले फावटी कांतार म्हणटा, देव म्हजे भितर जियेता, जेजू म्हजे भितर जियेता. इंग्लिशीन आमी म्हणटा गॉड इज ड्वेलिंग इन माय हार्ट. गॉड इज ड्वेलिंग इन माय हार्ट. देव आमचे भितर हा जाल्या, तर तो आमचे भितर हा कित्याक? तो आमचे कडेन उलयता, आमचे बरोबर संबंद दवरता, तो आमचो मोग करता, तो आमकां दिशा दिवंक सोदता, तो आमकां बरें आपलें गिन्यान दिवंक सोदता, आपली जाणवाय दिवंक सोदता. आनी देखून भाव भयणीनो, एक एकल्या तोडेर आमच्यान हो संबंद धरूंक जाता, फकत एकूच दीस न्हय. तर आयज जेन्ना ह्या शिवर्थमानाचेर आमी नियाळ करता, जें घडलें 2000 वर्सां पयलीं साबाताच्या दिसा, जेन्ना हे फारिसेव आयले जेजूक विचारतात, तूं साबाताच्या दिसा कित्याक काम करताय, तुजें शीस कित्याक असलें कोणसाचे कोण खातात. तर भाव भयणीनो, आयज साबाताचो दीस म्हणल्यार हो सोमार, हो मंगळार, हो बुधवार, हो हें कांय एकलो दीस ना. आमी जाणो की देव आमच्या सांगाता, देव आमचे भितर जियेता, जेजू आमच्या सवया, पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावन आसा आमी. आनी देखून आमी आतां हो संबंद घट धरुया. एक एकल्या तोडेर खिचोऱ्यो आसूं आमी इगोर्जेन आसूं, घरा वचूं, बाजारान आसूं, आमच्या कामाच्या जाग्यार आसूं, आमकां ही म्हायती आसूंक जाय, आमी जाणो जावंक जाय की आमी जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी आमी एक एकल्या वेळार देव आमच्या सांगाता, आमी खिचर बेता, थंयसर देव आमचे बरोबर येता. देखून आमी हें जिवीत, हें क्रिस्ती जिवीत, हें भावार्थीचें जिवीत, हें जैतिवंत जिवीत एक एकल्या म्हणून ह्या उतराचेर आमी खेरीत भाशेन नियाळ करुया. आनी हें जिवीत, हें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.